2005 बाबा सरकारान दिले बाबा तुम्ही बँक सावरात बऱ्या भशेन चलयात पूण तिच्या परत कितेंय शकना आसलो मागीर म्हणटा सेंट्रल गव्हर्नमेंटान केला म्हणजे गोवा गव्हर्नमेंटान केला म्हणजे आरबीआयन केला आरबीआयन कितें केला आरबीआय एम्बार्गो लायलो कित्याक लायलो तेंच्यांनी एम्बार्गो लायलो म्हणून तरी 300 कोटी रुपया उरले बाबा तुमकां दिवपाक तरी नाजाल्यार ते 27 करोडाची ओटीएस दिलेली आसा आणि आजपर्यंत 2018 पर्यंत 67 करोडसाठी ओटीएस दिलेला म्हणजे बँकेचो येणारा इंटरेस्ट जो हा तो ओटीएस 67 करोड दिलेला आणि बँकेचे लॉसेस जर पळयत जाल्यार 75 कोटी बरोबर का नाही जी इन्क्वायरी करून जाय ती जरूर जावची फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआयआर फायर करपाचो आसा करचो क्रमांकान करपाचें जर व्यक्तिगत करपाचो आसा करचो सगळी जितकी म्हणून तुमकां इन्क्वायरी करपाची आसा खंयच्याय लेवलचेर जरूर करा त्या बद्दल कसलोच आक्षेप ना फक्त फोटींग व्हडले लोक जेन्ना गावले पळय काही नाकालेले लोन्स दिली आमी पळय रॉंग डिसबर्समेंट आनी इट इज अगेन्स्ट द बोर्ड्स प्रोविडेड न्हय अबाव 5 lakhs लोन जे असले ते बोर्डा कडेन वयताले सँक्शन करपाक स्टाफ सँक्शन करीत नासलो आनी व्हडली लोनाच चडशी डिफॉल्टर जाल्लेली आहा तुमी जर हिशोब काडशात जाल्यार आयच्या आमसभेन जर तशें पळोवंक शकता आमी फक्त डिमांड केल्लेले आसा सगळे आमी काही रिझोल्युशन्स घेतलेली आहा एक त्याच्यात म्हत्वाचें रिझोल्युशन घेतलेलें आहा म्हणजे मल्टी स्टेट आहा ती स्टेट करची कित्याक मल्टी स्टेट करून कांय फायदो जाल्लेलो ना कितक्यो ब्रांचेस ओपन केल्यो मल्टी स्टेट करून म्हापसा अर्बनान भायर वचून कितक्यो ब्रांचेस ओपन केल्यो बाकीच्यो मल्टी स्टेट येवन हांगर पळया TGSB पळया सारस्वत पळया आनी खंयच्यो तरी आसतले म्हाजे कडेन 2 याद जाता सद्या खंय पावले ते पळया आमची कित्याक पावना डिपॉझिट वाडोवपाक हय डिपॉझिट वाडोवपाक प्रयत्न करपाक जाय सुरवात तेंच्यांनी करपाक जाय न्हू तेच बसले तेंच्यांनी जेन्ना तुमी रोड मॅप जर गेल्या उपरांत दिता तुमी सुरवात करा न्ही ना कोणी म्हटल्यार आम्ही 5 करोडचो कार्यक्रम काल दिल्लो आसा की गव्हर्मेंटान पयशे घालचे आमच्या शेअर होल्डरान आपले शेअर्स दुप्पट करपाचे किंवा स्टाफान आपल्याक जे कितें मेळटा एक्स्ट्रा ते 8-10 वर्सां खातीर भितर इन्फ्यूज करपाचे आनी जे एफडी आसा एटलिस्ट तेंचे 10% जर एफडी कन्वर्ट करून शेअर होल्डर शेअरान घातले जाल्यार आमचे झाडापट 60-70 कोटी करता जाल्यार प्रॉब्लेमूच